दिव्यवाणी 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 मगाच्या भाव भयणीनो आमच्या इस्कालांत शिकयताना एक टिचर आसली ती जेवण करनासतना तिणें आनी त्या गांवांना भुरग्यांक ती जेवण करनासली आमची टिचर. आनी मागीर पळयतना तिका कळयतालें आनी ती भुरगीं क्लासीन न्हिदतालीं कालें म्हळ्यार तांकां खावंक आनी समान आतलें. आमकां एक इंग्लीश मिडियमाचें इस्काल आहलें आनी ताका लागून कन्नड मिडियमाचें इस्काल आहलें. एकच बिल्डींग व्हडलें बिल्डींग एका कोणशा कन्नडा आनी उरल्या माळयांनी पुरा इंग्लीश मिडियम इस्काल. हें कन्नड मिडियमाचीं दोगां जाणां भुरगीं जवळीं भुरगीं तीं आनी तीं शिकच्यांत हुशार पूण शिकनासलीं. एक आलें एक आयकून एका कळ्ळी खबर कित्याक ती न्हिदतात खालें म्हण ताणें सांगतना आयकून ह्या भुरग्यांचेर तिका भिरमत वळोवन त्या भुरग्यांक तिणें जेवण हाडून तांकां दिवचें आनी दनपारां तांकां इल्लें बरें करून शिकचें आनी तीं भुरगीं फस्ट आयलीं. धवेंत हायस्ट मार्क इंग्लीश मिडियमाच्या भुरग्यांक तांणी फाटीं घालें आनी कन्नड मिडियमाच्या ताणें बरयलें. भुरगीं एग्जाम बरयली कन्नड मिडियमांत बरयलें. इंग्लीश मिडियमाच्या भुरग्यांक फाटीं घालचें तितलीं हुशार न्ही. तीन दारा बसता आसलीं मस्त ट्युशनां येतात आनी पुरा ही टिचर तांकां पुरा पाठाय शिकयताली. मॅथ्स कशें ती हुशार गे ती सायन्स शिकयताली तशी. मागीर मुगाच्यान तिचे लागीं उलयतना ती भुरग्यांक आनी पुरा एक जेजूचो मोग, जेजूची दया, जेजूचें बोगसाणें, जेजूची न्यायनीत तिच्या पाठांत ती सांगताली. पाठां करतना कसली बरी टिचर ती. मागीर ती म्हणटाली म्हज्या जिणेंत क्रिस्त राय रास करता आनी क्रिस्त रायाची नीत नियम क्रिस्त राय म्हज्या जिणेंत रास केलो म्हज्या तोंडांतल्यान ताची राजवटकी भायर पडटा. म्हज्या काळजां मनान ताची राजवटकी भरल्या. ताचे नियम, ताचे राज, ताची नीत म्हज्या काळजांत मनांत आसा. ती म्हाका ताचें आतेर जावन ताणें घेतलां आनी तें हांव हेरांक ती वांटेंता म्हणून. हांगा कोडयाळांत मोगाच्यान एक फ्रिलान्स प्रोफेसर आसा, टिचर आसा ती. फ्रिलान्स टिचर म्हळ्यार ती हाका कॉलेजीक वचना. ती इतलीं वरां तिका एका ह्या PUCच्या भुरग्यांक कोचिंग करूंक आपयतात, कोचिंग करूंक. ती 2 वरां एका कॉलेज येता आनी 4 घंटे आनी एका कॉलेजीक येता आनी 4 घंटे आनी एका कॉलेजीक येता. तिका एका वराक इतले 1000 म्हूण दितात तिका, एका वराक इतले म्हणून. ती सगळो दीस वचना आनी सगळो दीस काय करता म्हळ्यार सांजेचें बिलकूल वचना. सकाळींचें खंय आपयता जेता मस्त कडेन तिका आपयतात, चड शिकोवन सांगतात ती वचना. ती कालें करता म्हळ्यार ती आसल्या घराच्या भोंवतणी तें बिल्डिंगान पुरा जातात तेणें. त्या बिल्डिंगान काम करच्यो लोक आसा ते येवन एक ल्हान ल्हान झोपडपट्टी रावल्यात तितल्यान बिल्डिंगाच्या तितल्यान रावल्यात. ती भुरग्यांक पुरा त्या दुर्बळ्या भुरग्यांक रावल्लीं भुरग्यांक आतां मस्त वर्सां तावनात. ती भुरगीं खंयची इस्काल येतात थोडे फावटी इस्काल सोडटात. त्या भुरग्यांक ह्या स्टँडर्ड त्या ग्रेस्त भुरग्यांक कोचिंग सेंटरान शिकोवची तसली फ्रिलान्स टिचर ह्या भुरग्यांक PUCच्या भुरग्यांक इंजिनियरिंगाक वचोंक, डॉक्टर जावंक, नीट एग्जाम बरोवंक आनी खोल्यो एग्जामां बरोवंक भुरग्यांक आसच्या थोड्यो शिकोवची टिचर 10th स्टँडर्ड शिकप एक पयसो दिनासतना ह्या भुरग्यांक शिकोवन ही भुरगीं बरे मार्क काडटात. ही शिकयता देखून ती भुरगीं PUCन सायन्स काडयतात. सायन्स काडून बरी मार्क काडटात. दुर्बळ मायेचीं भुरगीं कोडयाळांत हें अजाप जाता येता. सांगता म्हणसरी म्हाकाय गोतूना. तूं खंय शिकयता खालें म्हळ्यार गुठाण ती म्हणली. गुठाण म्हणली फादर हांव थोडीं वरां घालता म्हजो नवऱ्या बरें भायर काम आसा आनी तो धाडटा आनी हांव थोडीं वरां येतां म्हाका आपयतात. हांव येतां म्हजें घर काडून येतां त्या कॉलेजीन शिकयतां, ह्या कॉलेजीन शिकयतां, त्या कॉलेज सकाळींचें मात आनी दनपारां उपरांत हांव घरा रावतां. म्हज्या भुरग्यांक 2 भुरग्यांक म्हाका तांकां पळयतां सांबाळटां आनी तूं कितें कशें अशें मौन आयलें म्हळ्यार जेजू राय म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत रास करता. ताचें जेजू क्रिस्त किंग ऑफ द युनिवर्स विश्वराजा जेजू क्रिस्त विश्वराजा म्हज्या काळजांत तो रास करता. देखून ताचो मोग, ताची नीत, ताची मांडावळ म्हज्या जिणेंत हांव हेरांक
जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची मांडावळ्यारांक दिता म्हूण. मोगाच्यान आयकताना जेजू क्रिस्त आमचे थंय रास करता म्हणून बगता. मोगाच्यान पयल्यान पयलें जेजू क्रिस्त विश्वराजा, जिजस क्रायस्ट किंग ऑफ द युनिवर्स हाची परब तुमकां मागता, महापरब तुमकां मागता. जेजू राय म्हणटाना तातूंत थोड्यो संगती आटापतात. जेजू राय म्हणटाना थोड्यो संगती तातूंत आटापतात. तो एक गवळी जावन आसा. पयल्यान तो एक गवळी जावन आमकां एक बरो बापय कसो, बरो बापाय बरी तो आमकां लीड करूंक, आमकां चलोवंक तो आशेता. ताची आशा आमकां चलोवंक, आमकां लीड करूंक, ताका ताणें आशयल्ल्या त्या जिणयेक आमकां लीड करूंक तो आशेता. ताका आमच्या जिणयेंत वैयक्तीक तरान प्रवेश जावंक जाय, हें दुसरें. ताका आमच्या जिणयेंत वैयक्तीक पर्सनली वॉन्ट्स टू एंटर इंटू आवर लायव्स. आपणाकच आमचो गायड करून ताका दिवंक जाय. आपणाकच आमचो गायड. आमी दुसऱ्यांक कोणाक गायड करचें म्हणना. जेजू राय आमचो गायड जावन आमकां ताका लीड करूंक जाय. राय जावन, राजा जावन आमच्या जिणयेंत हर एक आस्पेक्ट्स ऑफ लायफ, आमच्या जिणयेचे थोड्या विशयांनी आनी थोड्या संगतींनी ताका आमकां लीड करूंक जाय. थोड्या विशयान सम आस्पेक्ट्स ऑफ आवर लायफ आमकां लीड करूंक जाय. आनी हर एका संगतींनी, आमच्या जिणयेच्या हर एका संगतींनी ताका आमकां लीड करूंक जाय. ताका जाय आमी हर एका संगतींनी ताचेर भार घालीचें म्हणून. आमचो बाबाक आमी खंयूय आमकां कश्ट आयल्या वांगडा ताचेर सांगचें, ताचे बरोबर तो आमकां जाता तितली कुमक करतलो. देखून बाबा कडेन काल्यार सांगचें म्हूण आमी सांगनातल्या, पूण बाबाक जाय आमी सगळीं ताचे कडेन सांगचें म्हूण. तो डिमांड करनातलो, पूण आशयतालो ताच्या तांके प्रमाणे आमकां कुमक करता म्हणून. आमी ताचेर भार घालीचें. जेजूक जाय, बऱ्या गवळ्याक जाय, आमच्या रायाक, विश्वराजाक जाय आमी ताचेर भार घालीचें हर एका संगतींनी म्हणून. सदांच आमी ताचेर भार घालचें म्हणून. हे आमी इतले संगती आटापता जेजू राय म्हणल्यार हे आमी स्विकार करी जाय आनी आमी ताका सरेंडर करीचें म्हूण ताका आमी स्विकार करी जाय आनी आमी ताका सरेंडर करचें, ताच्या कुचेक आमी काळजायचें. तेन्ना ताचें राज आमचे थंय स्थापन जाता. जेजूचें राज आमचे थंय स्थापन जाता आनी आमकां मुखामुखी संवसारा आमच्या भोंवतणच्या संवसार ताच्या मुखी केदळा जेजू ताचें राज म्हजें स्थापन जाता. ताचें राज म्हजें स्थापन जाल्ल्या त्या मुखी, त्या द्वारे हांव म्हज्या भोंवतणीच्या संवसारांत जेजूचें राज स्थापन करता. ह्यो थोड्यो गरजेच्यो संगती. आज आमी जेजू क्रिस्ता रायाची परब आचरण करतना जिजस क्रायस्ट किंग ऑफ द युनिवर्स ताची परब आचरण करता. तो सर्गींचो राय आनी सर आत्मीक संगतीचो राय. आयच्या वांजेलांत पिलात विचारता जेजूक, तूं जुदेवांचो राय गे. जेजू ताका जाप दिता, जेजू राय वय, पूण ताचें राज ह्या संवसाराक सरवाल्लें न्ही. तर ताचें राज खंय आसा? ताचें राज खंय आसा? ह्या संवसाराचें न्ही जालें जाल्यार जेजूचें राज खंयचें खंय आसा तें? जेजून सांगलें तें 2 दिश्टींनी आमी पळयता. पयलें, जेजू आपूण ह्या संवसाराचो राय म्हळ्यार हे नागरीक अधिकारी विथ सिवील ऑथॉरिटी संगी, ह्या नागरीक अधिकारी संगी, सिवील ऑथॉरिटी संगी ताचें राज न्ही. तेन्ना पिलात ताका गुन्यांवकार करतो. जेजूचें राज आपूण हे संवसारी राय ह्या सिवील ऑथॉरिटी संगी म्हजें राज म्हूण सांगलें जाल्यार तेन्ना पिलात ताका गुन्यांवकार करतो. रोमाचो अधिकार काडून उडोवंक वय, ओवरथ्रो करूंक, काडून उडोवंक वो सोदता म्हणून ताचेर गुन्यांवकार करन तो तें काडून भायर करणी करता, ताका मरणाची शिक्षा मेळटा. तेन्ना तो नागरीक कानून उल्लंघन केल्लो चुकीदार जाता. देखून जेजू शुद्ध, बोळो, इनोसंट, नैतीक परिपूर्णता तातूंत नागरीक कानूनी विधेय जाता. देखून जेजू ह्या संवसाराचो राय म्हूण न्ही म्हणटा, पूण जेजू शुद्ध, बोळो, इनोसंट, प्युरेस्ट इनोसंट, नैतीक परिपूर्णता तातूंत नागरीक कानूनी ताका विधेय जाता. तो सगळो रायांचो राय, किंग ऑफ ऑल किंग्स. देखून सांगता
आपणाचे राज ह्या संवसाराचे न्ही. ताचे राज ह्या संवसाराच्या रोमाच्या अधिकारीं संगी स्पर्ध्याक कॉम्पीट करूंक न्ही ताचे राज ह्या संवसाराच्या राया सांगा कॉम्पीट करचें न्ही. त्याच रितीचें त्याच हंताचें न्ही. ताचें राज अती उंचलें. ह्या संवसाराचें स्वार्थाचें राज ताचें न्ही. ताका कितें जाप दिवंक म्हणून पिलाताक कळोवंक कळना. ताका कसली फाटी जाप दिवचें म्हणून पिलाताक कळोवंक कळना. देव आशेता ताचें राज चलोवंक खरी एका रितीन ताचें राज चलोवंक देव आशेता. देव सुरू करता आमच्या आत्म्यांनी आमच्या काळजांनी ताचें राज सुरू करचें. आमच्या आत्म्यांनी आमच्या काळजांनी ताचें राज सुरू करच्या द्वारे ताचें राज स्थापन करूंक देव आशेता. तो आमकां आमंत्रण दिता ताचें राज आमच्या काळजांनी आमच्या आत्म्यांनी स्थापन जायचें म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. मुखाच्यान आमी ताका इनवायट करूंक आसा आमच्या जिणेंत आनी आमची जिणी कंट्रोल करूंक आमी ताका इनवायट करचें. जेजू रायाक जेजू क्रिस्त राय जेजू रायाक आमी आमची जिणी कंट्रोल कर. थोडे वेळ आमच्या जिणे कंट्रोल ना. थोड्यो संगती आमी करता आमकांच कंट्रोल ना. टू मच करता टू मच कर्स करता टू मच वस्तू सांगता खाणयता टू मच आमी उलयता टू मच आमी वेळ पाड करता टू मच आमी बऱ्या संगतींक मोन दिना टू मच आमी मोन दिना. देखून आमी जेजूक इनवायट करचें आमची जिणी कंट्रोल करूंक. तो आशेता मोगाच्यान ताचें राज चलोवंक ताचें रूल करूंक यू वॉन्ट टू रूल आवर लायव्स. आमचे थंय ताचें आशेता तो ताचें राज चलोवंक आमच्या हर एकल्याच्या आमच्या वडण्यांचेर ताचें राज चलोवंक. मोगाच्यान आमच्यो वडण्यो आतां आमकां पयशे खर्चूंचे खंय खर्चूंक चिल्लर संगतेंगी नाका जाल्ल्यो वस्तू हाडून भरच्यो घरांत. कितल्यो वाणो कितल्यो वस्तू आमी हाडून घालचें. देखून आमकां वडण्यो आसात आमकां पॅशन आसा टू मच पॅशन्स आतां ताचेर देवाचें राज चलाचें त्या वडण्याचेर. थोडी फाटी आमकां पॅशन आसता बरें करूंक थोड्यो संगती करूंक. थोडे आमकां म्युजिकाचें पॅशन आसा. देखून त्या पॅशनाचेर जेजूचें राज चल्लें जाल्यार 10 जाणांक बरें करचें 10 जाणांक समाधान हाडचें जाल्यार म्युजीक आमी कंपोज करता. देखून आमचें पॅशन खरें म्हणून तो भुरग्यांक शिकचें पॅशन देवान दिलां. त्या शिकच्या पॅशनांत देवाचे अधिकार चलाचे जेजूचें राज चलाचें. जिजस मस्ट रूल इन आवर पॅशन. कहलें पॅशन कोणी वडणी आसा तुका ती वडणी जेजूचें आशा आसा जेजूचें बेसांव ताचें जेजूचें अधिकार तें चलता जाल्यार तो बऱ्याक चलता. मोगाच्यान मदर तेरेसाक भुरग्यांची साखरी करचें पॅशन कठीण वडणी आली. देवाचें राज त्या चलतालें तिचेर. देखून हर एका भुरग्यांचेर तिका मोग तांकां हाडून त्या भुरग्यांक बरें करून तांगे जिवान तिणें दिलें भुरग्यांक. तेच भुरगे शिकून समाजींत व्हडले जाले. ते मदर तेरेसान त्या भुरग्यांक हाडून पोसची ताका पॅशन जेजूचें राज तीन चलतलें. आनी थोडीं टिचरां त्या शिकोवच्या रितींत तीन तांचें पॅशन शिकोवंक आनी त्या दळा देवाचें राज तांचो चलता आनी ती बरी शिकयतात. कितल्या जाणां भुरग्यांक उजवाड दितात. वायट संगतींतान बऱ्या जिणेक ती हाडटात. कितल्या आवय बापायक भुरग्यांक लांडवड करून भुरग्यां खातीर जीव दिवंक ती आवय बापाय आनी बरें जेजू देवबिरांत दिवंक ती आवय बापाय तांकां पॅशन आसा आनी त्या पॅशनान जेजू आसा जेजूचें राज चलता. देखून आमची खरी पॅशन खऱ्यो वडण्यो आसात त्या वडण्यांचेर देवाचें राज चलाचें. थोडी लेखांत थोडी कामांत आनी थोडी सिंगिंगांत थोडी वाचच्यांत थोडी कुमो करच्यांत सेवा दिवच्यांत. सेवा दितना जर तर देवाचें राज चलता ती निस्वार्थपणी सेवा दिवन 10 जाणांक बऱ्यांक जीव दितात. थोडींक आश्रम स्टार्ट करूंक त्या देवाचें राज तांचो चलता. देखून आमची आशा तरवाळ आमकां डिजायर आसा. आमची आशा खरी आशा आसा म्हाका काल्याची आशा आसा. वस्तूर खणयतना म्हजी आशा वस्तूर खणोवंक वस्तू खणोवंक शॉपिंग करूंक आशा आसा. त्या देवाचें राज चल्ल्यार तांतेले उरोवन हांव 10 जाणांक दितां. देखून म्हजी खरी आशा पळय ताचें देवाचें राज चलाचें. देवाचें कितलें हांवें खाणेचें कितलें खाणून जो म्हूण देवाचें राज म्हाका दिता. देवाचें रूल म्हाका आनी म्हजें डिजायर कलेंगी म्हूण. मग तशेंच म्हज्या चिंतनाचेर थोडे फाटी आमकां बगसूंची चिंतनां येतात. म्हज्या चिंतनाचेर देवाचें राज चल्ल्यार हांव कोणाचेर मोसोर करिना कोणाच्यो खबरो उलयना आनी हांव कोणाकय दुखयना आनी कोणें म्हाका दुखयल्यार हांव बक्षितां. आनी म्हज्या चिन्नांचेर जाल्यार कस तेरांचेर कळटात
थाळो नातेलांक सावन थाळो जाता ती कश्टान भोव मारतना म्हाका आयकता त्या दाळा म्हज्या चिन्नांचे देवाचे रास जाल्यार हेरांचे दूख म्हाका आयकता तांकां कुमो करूं म्हाका जाता देखून म्हज्या चिन्नांचे देवाचे रास चलोवंक तें गरजेचें म्हज्या करण्यांचेर हांव कितें करतां वायट करता जाल्यार तें रावयचें देवाचें राज म्हज्या करण्यांचेर चलाचें हें जाताना इतलें जाताना म्हज्या चिन्नांचेर म्हज्या करण्यांचेर म्हज्या आशाचेर म्हज्या वडण्यांचेर देवाचें रास चलतना हें जाताना ताचें राज म्हजें तें घट्ट भद्रतेन म्हजे भितर म्हज्या आंतरीक अंतर्मळांनी देवाचें राज स्थापन जाता म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत देवाचें राज स्थापन जाता आनी देवाचें राज स्थापन जाल्यातना सोम्याक जाय ताचें राज वाडोवंक ग्रो जावंक वाडोवंक आनी सोडोवंक पयल्यान ताचें राज वाडा जाय सगळ्या लोकांच्या काळजा मोनांनी ताची खुशी येते ताची खुशी देवाची खुशीत आमचो जायचे आतां म्हज्या काळजांत आनी म्हजी खुशी कितें म्हज्या खुशयेंत देवाचें रास जालाचे तेन्ना म्हजी खुशी बऱ्याक मात्र वापरता इन देअर विल्स तांच्या इच्छा सक्तेंत देवाचें रास जालाचे हाचे नंतर ताका देवाक जेजूरायक जाय हर एका व्यक्तीनी आमच्या समाजाच्या सगळ्या वांट्यांक डिफरंट आस्पेक्ट्स ऑफ सोसायटी डिफरंट पार्ट्स ऑफ सोसायटी आमच्या समाजांत नाना तरेचे वांटे आसात तातूंत जेजूरायाची राजवटकेच्या आदीन सगळी समाज जेजूरायाच्या राजवटकेच्या आदीन आमी आडीचे ह्या दिशेन आमी वावर करचे सगळ्या आमच्या समाजांत जेजूची राजवटकी द रूल ऑफ जिजस क्रायस्ट हाडूंक आमी वावर दिचे जेजूचो अधिकार चलोवंक थंय आमी वावर दिचे तशें म्हळ्यार सिवील सोसायटीच्या लिडराच्या काळजा मनांनी ती सिवील सोसायटी आमच्या पौराणीक ऑथॉरिटी म्हणटा पौराणीक अधिकाऱ्यांनी तांच्या काळजा मनांनी ती मनां बदलीचे ती कन्वर्ट जायचे परिवर्तन जायचे ती परिवर्तन जावन देवाच्या राजाक तांणी सपोर्ट करचे बरी देवाचें राज बांदच्या तसलीं काणुनां तांणी रुपीत करचे तांणी रस जाय आनी तीं काणुनां जे कार्यरुपाक हाडी जाय आनी संवसारार देवाचें राज बांदून हाडी जाय तांणी दाखल्याक ऑप्रेस्ड क्लास दणसणीक वळख जाल्ल्या लोकांचेर तांची हक्कां राखून व्हरूंक तांच्या हक्का प्रमाणे तांकां न्याय मेळोवंक जाय तांकां जस्टीस मेळच्या बरी ह्या अधिकाऱ्यांनी पळयचें स्त्रियांची हक्कां सामान्यता तांचे तें सामान्य इक्वालिटी हाडीचे कामांत तांकां इक्वालिटी मेळचे आनी अधिकार चलोवचे इक्वालिटी स्त्रियांक तांची हक्कां मेळचे तशेंच तांकां मेळा जाय जाल्लीं सर हक्कां स्त्रियांक मेळचे तशेंच अल्पसंख्याकाची हक्कां आमचे धर्म आमचो भावार्थ प्रॅक्टीस करचे आमचे धर्म प्रॅक्टीस करचे आमच्या भावार्था प्रकार जिवंक आमच्या खोशार्दाचे प्रकार आमकां उलोवंक खोशार्द आमकां संरक्षण जाय बिझनस लिडर म्हणटा आमी बिझनसाच्या मुखेल्यांनी तांणी कन्वर्ट जायचे आनी तांच्या बिझनसाची आडळिता देवाच्या कुशे प्रकार जायचे तांणी आडळिता तांचे बिझनस चलयचे देवाच्या कुशे प्रमाणे तांणी जियेचे तांणी तांचे बिझनस चलयचे तांणी दुबळ्यांक आनी निर्गत्यांक तांणी दंगशी नजो तांणी शोशण करूं नजो तांचे लुटूं नजो तांणी बिझनसकारांनी देखून सगळ्यांनी वापरच्या तांदुळाचेर आनी दाळीचेर तेलाचेर कठीण मोल तांणी वाडोवं नजो देवाच्या कुशे प्रकार तांणी तांच्या बिझनसाचे आडळिता चलयचे तेन्ना ते कॉन्ट्रिब्यूट करतात देवाचें राज आयच्या दिसा ह्या संवसारांत स्थापन जावंक ते बिझनसमॅन तांचे पाठिंबो दितात ते कॉन्ट्रिब्यूट करतात तांचो सहकार दितात देवाचें राज ह्या संवसारांत आयच्या दिसा स्थापन जावंक तशेंच मोगाच्यानो इस्कॉलाच्या मुखेल्यांनी तांच्या काळजांनी देवाचें राज चलोवंक जेजूरायक तांणी इनवायट करीचे हर एका इस्कॉलाच्या मुखेल्यांनी थंय भुरग्यांच्या जिवान रुपीत जावचें त्या भुरग्यांक कितें मेळाचें त्या भुरग्यांक कितें तांकां कशें रुपीत करचें म्हणून इस्कॉलाच्या मुखेल्यांनी देवा जेजूरायक इनवायट करीचे तांच्या काळजांत जेजूरायाची रूल थंय चलोवंक ताची आडळिता थंय चलाचे तांच्या काळजांत हर एका सोशल प्रोग्राम म्हणटा आमी
सोशल प्रोग्राम म्हण सांगल्यार सामाजीक थोडी सामाजीक कार्यक्रमां म्हणटा हांव फॉर एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोग्राम हेल्थ आरोग्याचे प्रोग्राम कार्यक्रमां फॅमिली अलावन्स बेनिफीट फॅमिली थोडे कश्ट फॅमिली तांकां थोडे अलावन्स बेनिफीट आसात हातूंत पुरा देवाचें रास जाला जे तें कोणाक गरजेवंतांक मेळ्या जे जाल्ल्यांक कुमोक मेळ्या जे जाल्ल्यांक ती मेळच्या बरी पळोवंक देवाचें राज आयच्या दिसा ह्या संगतींनी चलाजे जेजूरायक आमी स्वागत करी जाय ताची खुशी जारी करूंक आमी वावर दिजे मगच्यान आमी आयकलें कोरोनाच्या वेळार हेल्थ प्रोग्रामा म्हणून 6.9 crore 6.9 crore नापत्ते जाला म्हणून आमच्या कर्नाटकाच्या हायकोर्टान सांगलां राजकारिणी तांणी पयसो दिनासतना कितले पिडेस कोरोना लाग पिडेन व्हडसो लोक हजारांनी मरण पावलो म्हणून वर्दी दाखयता जेजूरायन तांकां गायड करी जाय ह्या लिडर्सांक सामाजीक लिडर्सांक सिवील सोसायटीच्या लिडरांक जेजून गायड करीचे आनी तांकां ताच्या खुशयेक हाडिचे ताच्या मांडावळेक वळख कर जाय तांणी देवाच्या खुशयेक वळख जायचे आनी तांचे राज बांदून हाडूंक ह्या लिडर्सांनी तांकां जेजूक इनवायट करीचे क्रिस्तांवां आमी समेस्त क्रिस्तांवां आमचें कर्तव्य जावन आसा आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत देवाचे नियम आमी बिलकूल इम्पोज करिना हे भागार बैल्यान इम्पोज करता आमी एक डिक्टेटरान सर्वाधिकारीन केल्ल्या बरी एका डिक्टेटरान केल्ल्या बरी क्रिस्तांवांनी बैल्यान समाजांत आमी देवाचें राज स्थापन करचें बरी तांणी डिक्टेट करूं नजो तें करूं नजो आनी जबरदस्त करूं नजो देवाचे नियम आमच्या काळजा मनांनी पयलें रास करीचे आमी कन्वर्ट जायचे भितरल्यान आमी कन्वर्ट जायचे आमची काळजां मनां आमचें अंतस्करण कन्वर्ट जायचे ताच्या नंतर आमच्या बैल्या नडतेंनी आमच्या हर एका क्रिस्तांव परजेच्या बैल्या नडतेंनी आमच्या उतराकरण्यांनी देवाच्या क्रिस्त रायाचे रूल ताचे नियम दिसून येवचे ताचे राज आमच्या उतराकरण्यांनी दिसून येवचे गॉड्स गव्हर्नन्स कम्स फोर्थ फ्रॉम विदीन अस देवाचें राज लोकांच्या काळजांनी स्थापन जाय आनी सगळे वायट संगती आमच्या काणुनांनी लिपोवन वचच्यो वायट संगती मस्त आसात सुकोर करच्यो वायट संगती मस्त आसल्यो त्यो आमी काडिचे भ्रश्टाचाराक आनी स्वतंत्र तरान भोंवचें निरापराधे बरे भ्रश्टाचारिणी अधिकारिणी भ्रश्टाचारिणी आपूण खंय अपराध करूं ना म्हणल्यार बरें भोंवचें हें काडिचें देखून लिगलायजेशन ऑफ एबॉर्शन आमी म्हणटा सेम सेक्स मॅरेज असलें पण आमच्या कानूनांनी बरोवन आसा असले संगती आमी काडिचे देखून हें ग्रेटेस्ट मॉरल इवल आमच्या तें एबॉर्शन आनी गर्भपाता हें पुरो आमी आमच्या कानूनांत काडिचे आनी एक इनोसंट लायफ एक गर्भपात जाल्यार तेका इनोसंट लायफ बळ्या जिवाक काडिल्लें एका बळ्या जिवाक जिवंक दिनातलें एक बळो जीव काडिल्ले हातूंत वळख जाता देखून तसलें आमच्या काणुना तेले संगती आसूं नजो असल्या इतर संवसारीक काणुनां बदला जाय थोडी इतर संवसारीक काणुनां बदला जाय देवाची मांडावळ मोगासो एकवटाची समानता न्याय नितीचें सताची मांडावळ जारी करूंक ह्या संवसारार येयचे ह्या दिशेन आमचो वावर चलाचे आमची जिणी समर्पीत करीचे मोगाच्या भाव भयणीनो आज ध्यान करया जेजूरायान तुज्या काळजांत जेजूराय तुज्या काळजांत रास करता गे जेजूरायाक तुजे वयर कंट्रोल करूंक तुवें दिलां गे जेजूराय तुजी जिणी कंट्रोल करता गे खंयचे थोडे विशय करनातल्या बरी थोडे करूंक थोडे करनातल्या बरी जेजूराय तुज्या फायनान्साचो कंट्रोल करूंक तूं सोडटाय गे देखून तेन्ना ताचें राज तुज्या जिणयेंत स्थापन जाता केदाळ जेजूराय तुज्या जिणयेंत रास करता केन्ना जेजूराय तुका तुजी थोडें पॅशन आनी कंट्रोल करता तुजी आशा कंट्रोल करता तुजी बोगणां कंट्रोल करता तेदाळ जेजूराय जेजूरायचें राज देवाचें राज तुज्या काळजांत स्थापन जाता देवाचें राज बांदून हाडूंक तुजें कर्तव्य तुजी ड्युटी जावन आसा हर एका क्रिस्तांवाची ड्युटी देवाचें राज बांदून हाडचें ह्या संवसारांत
तुझ्या जिणेंत तुझ्या कुटुंबांत वाडोवन येवच्या बरी पळय. देवाचें राज तुझ्या कुटुंबांत तुझ्या जिणेंत वाडोवन येवच्या बरी. तें वाडाचें, तें ग्रो जायचें तुझ्या कुटुंबांत आनी तुझ्या जिणेंत. हेरांच्या जिणेंती देवाचें राज चलोवंक तूं देवाचें आतेर जायचें. हेरांच्या जिणेंत देवाचें राज चलोवंक तुवें आतेर जायचें. तुवें एक इन्स्ट्रुमेंट जावन जेजू खातीर तुवें वावरचें. तुज्या उतरांनी देवाचें राज बांदून हाडूंक, तुज्या करण्यांनी देवाचें राज बांदून हाडूंक तुवें देवाचें एक आतेर जायचें. जेजू राय, जीजस इज किंग. ताका सगळ्यांनी राज करूंक ताका आशा आसा. सगळ्यां कडेन सगळ्यांतल्यान ताका राज करूंक जाय. तूं ताका साकार दिताय गे, कॉपरेट करताय गे, तेन्ना ताचें राज ह्या संवसार तुजे थंय तुज्या कुटुंबांत तुज्या समाजींत स्थापन जाता. आज तुमकां जेजू रायाची बागी परब, जेजू क्रिस्त विश्वराजाचें फेस्त तुमकां सोबण दिसता मागता. प्रार्थुया. जेजू म्हज्या राया, हांव तुका म्हजो राय म्हूण हांव विंचून काडटां आनी तुज्या राजवटकेक हांव खालतीमान घालतां. जेजू राया, सर म्हजीं कृत्यां, सर म्हजीं कामां, सर म्हजें कृत्यां तुका समर्पितां. म्हाका तुजें राज बांदून हाडूंक एक तूं म्हाका वापर, एक आतेर कर म्हाका. तुजें राज बांदून हाडूंक एक म्हाका आतेर कर. मेक मी एन इन्स्ट्रुमेंट टू बिल्ड युअर किंगडम. म्हाका जाणवाय धैर्य, कितें उलोवचें, केन्ना उलोवचें म्हणली ती समजणी, तो गूण म्हाका दी. तुजी जाणवाय म्हाका दी, तुजें धैर्य म्हाका दी, आनी कितें उलोवचें आनी केन्ना उलोवचें तो गूण म्हाका दी. आनी तुज्या नितीचें, तुज्या काकुळटीचें, तुज्या मोगाचें, तुज्या सेवेचें तें राज बांदूं लोकांच्या काळजा मनांनी तुजें राज बांदून हाडूंक म्हाका कृपा दी. तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. निमाणें जेजू राय महिमेन परत येतलो तेन्ना ताचें परमनंट, शाश्वत, अनएंडींग किंगडम स्थापन करतलो. ताचें परमनंट शाश्वत राजवटकी तो स्थापन करतलो. परत निमाणें संवसाराच्या आखरेक जेजू येतलो. ताचें परमनंट राज, अनएंडींग किंगडम तो स्थापन करतलो. तेन्ना समेस्त लोक देवाक आसल्या बरी तो आसा तशें पळयतले. आनी ताचे नियम, ताचे रूल, ताचे सिवील लॉ संगी एक जातले. आमच्या समाजाचें संगी देवाचें कानून ह्या कानुनान सांगाता मेळटलें आनी एक जातलें. हर एक लोक ताचे मुखार दिमी मोडटले आनी ताचे मुखार ताका महान राय म्हणून त्या महान रायाच्या जेजू क्रिस्त विश्वराजाच्या मुखार दिंबी मोडटले आनी ताका मान करतले. महान राय म्हूण ताका वळखतले. सकड सत जाणां जातले आनी सत तांकां सुटका दितली. ताचें नीत राजवटी करतली. ताचें नीत रियल ट्रू जस्टीस वील रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड. राज करतले आनी हर एक वायट दितले आनी कानून शुद्ध जातलें. वॉट ए ग्लोरियस डे दॅट वील बी. तुमकां समेस्तां जेजू राया विश्वराजाची परब मागता. आमेन. दिव्यवाणी